गोंय विद्यापीठात आणि एक गैरव्यवहार काँग्रेसीचो आरोप शिक्षण सचिव करता कुलगुरू खाला पीएचडी खंयच्या कायद्यात बसता विचारता गिरीश। चौथी पहिली पुलिसांनी धरल्यो चोरांच्यो 2 गँग, फोंड्या धरली भांगरा सरपळे चोरपी चौगांची टोळी, वास्को धरले वाहना चोरपी 5 जाणांक। भारतात पहिली सामुहिक हत्या जाली बाबरी मशीद उडयतकीर, सरंजामी संस्कृतीक लागून आयज जातात सामुहिक हत्याकांडां, सामाजीक वावुरपी एन रमेशाचो आरोप। गोंयभर व्हांवक लागले चवथीचे वारे, माटोळीचे बाजार भरले रानवटी आनी पावशी फळांनी, शारांतले लोक लागले गांवचे वाटेक, शारांनी कडक पुलीस पेट्रोलिंग सुरू। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। काँग्रेस सध्या गोंय विद्यापीठाचे फाटीक लागल्या। पयली मुख्यमंत्री स्वता कुलपती जावंक सोदता ताका काँग्रेसीन विरोध केलो। आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक बेकायदेशीरपणान डॉक्टरेट दिवप चल्ला असो आरोप काँग्रेसीन केला। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली नीला मोहनान शिक्षण सचिव आसा। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा आपल्या पदाचो गैरवापर करून ती गोंय विद्यापीठात डॉक्टरेट करता, ती बीन कुलगुरूक आपलो गायड म्हणून घेवन। एके वटेन ती शिक्षण सचिव म्हणून विद्यापीठाच्या प्रशासनाची मुखेल जाता आनी दुसरे वटेन विद्यापीठाची विद्यार्थी हे कायद्यात बसना अशें तांचें म्हणणें। आमी कितलेशेच हें पळयतात की युनिवर्सिटीक सुद्दां हालीं घडटात खुबश्यो वायट डिसिजन घडटात आनी त्या हेजेर आमी हें पळयलां की वेबसायटीचेर युनिवर्सिटीच्या एक स्टुडंट एनरोल जाल्याक नीला मोहन म्हणून अंडर द सिरियल नंबर 108 शी इज रजिस्टर्ड फॉर अ PhD and her guide is the Vice Chancellor of Goa University. And she happens to be Education Secretary. So Goa Universityच्या स्टॅच्यूट आणि त्यांचे जे ॲक्ट आसा थंय फूल टायम जो वायस चान्सलर आसा ताका खंयच्याय PhD स्टुडंट्साचो गायड जावपाक मेळना। सो ते प्रोविजनूच ना की खंयचो तो जॉईन जातकर तो एक गायड जावपाक शकता। त्याच युनिवर्सिटीचे स्टुडंट आनी त्याच युनिवर्सिटीची ती इन चार्ज एज एड्युकेशन सेक्रेटरी। इट लुक्स सो फनी। सो इतली विद्वत्ता आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक ना हेजे दुःख दिसता। दुसरो एंगल IAS ऑफिसर हांवें ते चॅक केलें की तीच गाय म्हणून, कारण नीला मोहन म्हणून आनी कोण आसपाक शकता। सो पयल्यार ती आमची एड्युकेशन सेक्रेटरी आसा, IAS ऑफिसर आसा, बरी गजाल। खंयचे IAS ऑफिसर जर हायर एड्युकेशन करता आनी तेजे जर आमकां फायदो जाता, वी वेलकम दॅट एंड इट्स अ गूड डिसिजन, बरी गजाल। पूण ते IAS जे रुल्स आसात, सर्वीस रुल्स आसात, CCS रुल्स आसात, त्यांनी स्टेट गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाची परमिशन घेवपाक पडटा। आनीक एक वेदर त्यांनी ते लीव घेवन ती PhD करतली, लीव घेयनासलें करता, कारण 2017 ती रजिस्टर, 2018 26 नोव्हेंबर 2018 ती रजिस्टर जाल्या। हांगसर मुख्यमंत्री इनवॉल्व आसा, ती इनवॉल्व आसा, वायस चान्सलर इनवॉल्व आसा। आनी हेज्या व्हडलो मुद्दो जो आसा, अपार्ट फ्रॉम दीस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट, हाव द इंडिपेंडंट एंड impartial decision Neela Mohan as an education secretary can take, because she is the student of Goa University. So how a student of Goa University can be education secretary? पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया। चवथ तोंडार येता म्हणसर गोंय पुलिसांनी चोराच्यो 2 टोळयो धरल्यात। एक फोंड्या भांगराच्यो सरपळ्यो चोरपी चौगाची गँग आनी दुसरी वास्को लोकांची वाहनां चोरपी 5 जाणांची टोळी। सगळ्यांक पुलिसांच्या कादयेंत घातल्यात। वास्को अचकीत दुचाकी आणि 4 चाकी वाहनांच्यो चोरयो वाडपाक लागिल्ल्यो देखून पुलिसांनी फाटले 10-15 दीस सगळ्या भौशीक सुवातेंचेर पाळत दवरिल्ली आनी एकल्याक करून 5 जाणांची टोळी धरली। हातूंतले सगळेच जाण आसात फकत 19 ते 22 वर्सांचे पिरायेचे भुरगे। अमन मेनन, सुनील हरिजन, मोहम्मद रफीक किल्लेदार आनी रवी महाजन। वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आमी 5 एक्यूज धरल्या, म्हणजे एक गँग आसले 5 भुरग्यांचे आनी ते सारके 18 ते 20 वर्सां भुरग्यांचे भितर गँग ऑपरेट करताले। ह्या भुरग्यांची मोडस ऑपरेंडी अशी की हांगा संत्र्यान आनी आमचे हाटलेक
आयसोलेटेड प्लेसीस ट्युरिस्ट वता सो तांचे बायक्स आसा त्यो तेंचे स्टोरेज ओपन करप आनी बायकांतल्यान मोबायल फोन वॉलेट तशेंच एअरपोर्टाचेर रातच्यो गाडयो पार्क करता किंवा हार्ट लेकाचेर गाडयो पार्क करून लोक सकयल वतात तेन्ना तेंचे फाटले ग्लास फोडून तातूंतल्यान बॅग्स आनी मोबायल अशे काडपाचे प्रकरणां चालू आशिल्लीं मागीर तांच्यांनी ते क्रायम कन्फेस केल्या एक एअरपोर्टा वयली क्रेटा गाडी फोडून तातूंतल्यान लॅपटॉप व्हेल्लो प्लस आमच्या स्टोन वॉटरा कडेन एक बायकांतल्यान 3 मोबायल 3 रिस्ट वॉचीस कॅश आनी डेबीट कार्ड क्रेडीट कार्ड्स ती व्हेल्ली सो ह्यो तांचे कडल्यान रिकवरी जाल्ली आसा. दुसरे वटेन फोंडेच्या पुलिसांनी भांगराच्यो सरपळ्यो चोरपी 4 जाणांचे टोळयेक धरले. तातूंत एक बायला मनीसय आसा. हे चोर भांगर चोरताले आनी गोंया भायर व्हरून कडेताले. परवरीची गौरी केरकार आनी हेर 3 जाण बेतोडेचो निजामुद्दीन इरफान, चांद्राचो जाफर मोहम्मद आनी कुट्टीचो यास्मीन जालीकर तांचे कडेन चोरिल्ले भांगरय मेळ्ळे. This gang was operating from January to February this year. This gang has a habit of committing crime in Goa, then proceeding to Mumbai and then proceeding to Hubli. They used to hand over the stolen property to one female who is Yasmin Jalekar from Kurtiponda. Thereafter, this Yasmin is to take this gold and go to either Muthoot Finance or Manipuram Finance and pawn this gold and take the money and give it to Gaurish. वास्को आनी फोंडेच्यान आमचे खबराकार हिरू महाले आनी कृष्णा नायक. जितोच मारून उडोवपाच्यो घडणुको भारतात जायत आसात कारण आमी अजून सरंजामी संस्कृतींतल्यान भायर सरिल्ले नात आनी ह्यो घडणुको आतां सुरू जाल्ल्यो नात. सगळ्यांत पयली जाली ती लाखांनी लोकांनी वचून बाबर मशीद मोडली तेन्ना. हे सडेतोड मत मांडला आदलो शिक्षक, प्राचार्य आनी नामनेचो सामाजीक वावुरपी एन रमेश हाणें. मानवी हक्कां खातीर झगडपी एन रमेश फाटलीं 36 वर्सां जालीं शिक्षक म्हूण काम करता. हेर संघटना वांगडा गौरी लंकेश ट्रस्टाचोय तो वांगडी आसा. शेनवारा पणजे तांचे मानवी हक्कांचेर आनी देशभर लोकशाय चिड्डुपाचे प्रकार घडटात ताचेर व्याख्यान जालें. म्हायती हक्क कायद्याचेरय तो उलयलो. Lynching, for example, is not the disease, it is only the disease of, the symptom of a disease. The disease there is the feudal mindset. The disease is the absence of democratic spirit in the minds of the people. If only people had understood that, if only people had understood what actually democracy is, such things, lynchings or attacks on Dalits and these things would not have happened. The first lynching perhaps happened in 1992 on December 6th when lakhs and lakhs of people went there and attacked this Babri Masjid. Whatever might be the other, the controversy about it, lakhs and lakhs of Kharsayus went there and they destroyed that structure, and I would say that is the first, rather a major, earlier also there were lynching, that was the major instance of lynching. If only Ambedkar had not been there part of that thing, that is Constituent Assembly, we would not have had this constitution, and there are these forces now, which are out to destroy that constitution. I would ask you, all of you, to remember the time, only a few months ago, when constitution was burnt. I think you know, in Delhi, no other place than Delhi, the constitution was burnt by certain fundamentalist forces, communal forces. What did the government do? Then there was also this minister from Karnataka. He was the minister for skill development and something like that. He is from Karnataka, called Anant Kumar Hegde, from a neighboring district, neighboring your state, Karwar. He is from Uttar Kannada, and he said, we are here to change the constitution. Who is he to change the constitution? So in his sense, changing the constitution is destroying the constitution, destroying the spirit of the constitution. We have to refuse to accept any force for that matter which talks in terms of, which works in terms of communalism, which does anything, you see, only in order to gain power and to remain in power. If
merely gaining power and remaining in power, if that is the only the criterion for the political parties, they are not worthy of being called political parties as such. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विरोधी पक्षात असल्यार आमदारांची भौशीक कामां जायनात हें आतां सिद्ध कशें जालां. नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा उर्फ बाबाशानान तर सरळ सांगलां, काँग्रेस सोडून भाजपात वचत सावन म्हजे कितलेशेच पडून उरिल्ले प्रस्ताव मंजूर जाले. सॅमसन गोन्साल्वीस माजोड्डेचो नवो सरपंच जाला. ताका परबी दिवंक जाल्ल्या सुवाळ्याक आयिल्ले कडेन बाबाशान प्रसार माध्यमां कडेन उलयलो तेन्ना ताणें ही गजाल सांगली. पळयात तो कितें सांगता तें. हो GSIDCचे ग्राउंड पयलीं गायलो आसलो तो पास जावंक ना, कांयच जावंक ना, फायल मूग जायनासली. आतां हे हांव BJP जॉयन जालें तेन्ना हांव CMA मेळ्ळो म्हणजे प्रायोरिटीचे म्हाका हो ग्राउंड केशे भाशेन करपा जाय म्हणून, आनी हांवें ताका नोट गायलो. CMAन म्हाका रोखडो प्रायोरिटी नोट गायला आनी GSIDC दिला आनी तेणे सांगलें म्हाका आपूण तुका ग्राउंड कोन्न दिता म्हणून. तशें मुगेले आनीकूय प्रोजेक्ट आसले, नुवें कम्युनिटी हॉल हें आसलोलें, हेचोय तसो हांवें 1.5-2 वर्सां खूण प्रपोजल गायल्लो म्हळ्यार कांयच जायनासलें. पूण आयज तेजेरूय म्हाका प्रायोरिटी दिवन तोय मुगेली फायल मूग जाता. तशें लोतोली हेल्थ सेंटर, आमगे एक लोतोली हेल्थ सेंटर आहा आनी थिंग लोकांगे डिमांड आहा थिंगा 10 बेडेड हॉस्पिटल करपाक. आनी हे मुगेलो इलेक्शनाक हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें हांव जिखयलो जाल्यार कोण दिता म्हणून. पूण हांव ऑपोजिशना आसोन मुगेलें कांयच जायनासलें. हेंय हांवें प्रपोजल गायलो आहा आनी तेंय म्हाका प्रॉमीस केलां पूण 10 बेडेड हॉस्पिटल कोण दिता म्हणून. हेर प्रॉमीस केलां आनी फायल फास्ट मूव जाताय. पयलीं ऑपोजिशना आसतना एक फायल गायली जाल्यार ती मेळोन आसली. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कोमिनिदाचे जमिनी वेली घरां कायदेशीर जातलींच अशें उतर परत एक फावट पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन दिला. चवथ जातकीर रोखडेच सगळ्या संबंधितां वांगडा बसका जावन काम चालीक लागतलें अशें ताणें सांगलां. हो प्रस्न महसूल खात्या खाला येता आनी सध्या महसूल मंत्री आसा जेनिफर मोन्सेरात. कोमोल दादीच्या जमनीचेर बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय हाच्या आदींच जाल्लो आसा, पूण तो आजून चालीक लागिल्लो ना. ही घरां फकत भायल्यान आयिल्ल्या लोकांचे आसात हो समज साप चुकीचो. कितल्याशाच गोंयकारांनी बेकायदेशीर घरां बांदिल्लीं आसा. तें काम चालीक लावपाक आपूण मुख्यमंत्री आनी महसूल मंत्र्या लागीं उलयला अशें माविन म्हणटा. लिगलायझेशन ऑफ हाऊसेस तुम्ही म्हणलं, आजूच माझी चर्चा झाली माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन तशेंच महसूल मंत्री बाय जेनिफर मोन्सेरात की हें आमी उतर लोकांक खूब पयलीं दिल्लें आनी जाता तितले बेगीन आमी कमदाद प्रॉपर्टीन जी घरां आसा ती लिगलायज करून दिवपा जाय. तेणी मानून घेतलें की आमी लोकांक उतर दिल्लें आसा, हें बेगीन करपा जाय. हें चाली लावपा खातीर एकदां आमचें हें गणसाचें फेस्त जातकच आमी सगळे बरोबर बसून सारको योग्य मार्ग तो काडया म्हणून. सो हेजेर आमी चिंतपाचें सोडलां वो कारवाय करपाची सोडलां अशें कांय ना. आमकांय बरे भाशेन लोकांची घरां लिगल जाल्ली जाय. तितून जायते इश्यू आसा, कमदाद आसा, सरकार आसा, लोक आसा, प्रायस कितल्या प्रायसार तांकां मेळटलें, हे सगळे इश्यू विशय आमी सोडोवपा जाय. सगळे स्टेक होल्डरां घेवनूच मिटींग घेवन आनी कशें करपाची ती पद्दत एकदां ठरयली ते आमी चालीक लायतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयभर वचत थंय रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांचो प्रस्न नव्यान घडिल्ल्या युवा गोवा संघटनेन घेतला. ह्या फोंडकुलाक जापसालदार आशिल्ल्या कंत्राटदारांक ब्लॅक लिस्टात घातला काय ना असो प्रस्न हे संघटनेचो मुखेली सिद्धेश नायकान केला. रस्त्यार डांबर घालतात ताची क्वॉलिटी कोण पळयता असोय प्रस्न ताणें विचारला. चवथी पयलीं गोंयभरांतल्या सगळ्या रस्त्या वयलीं फोंडकुलां पुरयतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकरान विधानसभेत दिल्लें. तें पुरायपणान पूर्ण जालें ना. वयल्यान जी थोडी कांय फोंडकुलां पुरयल्लीं ती परत उक्ती जाल्यात. निकटे फातर, माती आनी सिमीट मारून ही फोंडकुलां पुरयल्लीं. आतां थंय ताच्याकूय व्हडलीं फोंडकुलां जाल्यात. आमचो युवा गोवाचो डिमांड सरकारा कडेन आसतलो, CMA कडेन आसतलो की कितले पर्यंत तेंची आतां इंजिनियरांची स्टडी जाला, ही फोंडकुलां कित्या खातीर पडला. डांबोर घालतना तेजी क्वॉलिटी अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. ती क्वॉलिटी चॅक कोण करता. सरकारा कडेन एक मागणी आसा, समज तुमचे कडेन जायना हें करपाक जाल्यार सांगात. युवा गोवा एक इनिशिएटीव घेतात, तुमकां आमी सांगतात
कशे रस्ते बरे मेळटले, रस्त्याची क्वॉलिटी कशी बरी करपाक शकतात आनी तुमी कितें इनिशिएटीव घेवपाक जाय. सो एक सरकारा कडेन युवा गोवा अशी मागणी करता की रस्त्यांचे ऑडिटींग न्ही आसा, ऑडिट अक्रॉस गोवा ते बेगिनांतल्या बेगीन PWD खात्यान किंवा खंयची एजन्सी कॉम्पिटिटीव एजन्सी हें करून तातूंतूय करप्शन न करता रायटफूल ऑडिट करचें. आनी दुसरें स्वॉट एनालिसीस जो आसता, स्वॉट एनालिसीस म्हणून एक प्रकार जो आसता, म्हणजे खंयच्याय गजालीचो डेव्हलपमेंटल थियरी तूं पुश करतना प्रत्येक गजालीचें स्वॉट एनालिसीस म्हणजे स्ट्रेंग्थ्स विकनेसीस अशें ताजें माप काडचें पडटा. म्हाका एक अशें दिसता की तें एक करचें स्वॉट एनालिसीस, स्ट्रेंग्थ्स काडच्यो विकनेसीस काडच्यो. म्हणजे एका सायडीन पॉटहोल ना, दोनूय एकाच टायमाचेर रस्ते जाल्या आनी एका सायडीन भरपूर पॉटहोल, दुसऱ्या सायडीक सारको बरो रस्तो आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दोतोर प्रमोद सावंताचे अर्धा परस चड मंत्रिमंडळ अपात्र जाल्ल्या मंत्र्यांनी भल्लां. ताचे हे बेकायदेशीर कर्म पत्रकारांनी उक्ताडार हाडपाक जाय असो उलो नामनेचे पत्रकार आनी लेखक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेन मारला. शुक्रारा मडगांव उदय बाबाच्या हस्तुकी बिंब म्हयन्याळ्याचो संपादक दिलीप बोरकाराक फेलिसिओ कार्दोज पत्रकारिता पुरस्कार दिलो. फेलिसिओ कार्दोजाचे पाटलाकार आनी कोंकणी भाशा मंडळात हो सुवाळो आयोजीत केल्लो. फेलिक्स बाबाच्या फोटोक हार घालून आर्गां ओंपतकीर लोकमताचो संपादक राजू नायकान विद्यार्थ्यां वांगडा पत्रकारितेच्या फुडाराचेर भासाभास केली. ह्या वेळार दिलीप बोरकाराचेरय भाशण जालें. हो पुरस्कार म्हाका दितात तो फेलिक्स बाब कार्दोजाच्या नांवान ताची यादीक दितात. ही एक गजाल जाली. हो पुरस्कार म्हाका जांच्या हातांतल्यान दितात ते उदय बाब भेंब्रो जाणी पत्रकारितेंतल्यान गोंय सांबाळून दवरले, स्वतंत्र अस्तित्व दवरले. हांगा राजू नायका सारको संपादक आसा जो लोकांक सतत एक जाणीव करून दिता की पत्रकारिता अजून विकाऊ जावं ना. आमी तितले न्हय अशे तरेच्या लोकांच्या उपस्थितीन हो जेन्ना म्हाका पुरस्कार म्हाका मेळटा तेन्ना ताका कितलेय पयशा परस चड मोल आसा हाचे भान म्हाका आसा. तुमच्या हातांतल्यान जी पत्रकारितेक करेज लागता. हुशार खूब जाण आसतात. पत्रकारितेचें म्हत्वाचें आंग जें हांवें पळयलें तें ताका कमिटमेंट आनी करेज जाय. ती कमिटमेंट करेज खूब कमी लोकांक आसता. ताका लागून खूब कमी लोक हे सगळ्या क्षेत्रांत वयता तुमकां दिसता. पूण परत सांगता तशें तुमच्या हातान हें सगळें साधन आसा आनी ती पळय येदो व्हडलो मिडिया तुमी कसो हँडल करतात, कशे तरेन त्या मिडियाक वळण दितात हाजे वयल्यान फुडलें गोंय ठरतलें. फुडल्या आमच्या समाजाक योग्य दिशा मेळटली. आनी आमी फक्त सरकाराक दोश दिवन चलचें ना. तो दोश खरें म्हळ्यार आमकां आसता. आमीच चुकल्यात म्हणून अशे तरेची सरकारां येतात. आमीच चुकल्यात म्हणून गोंयची अशे तरेन पाड पडली. ज्या मंत्रिमंडळातले अर्ध मंत्रिमंडळ हे अपात्र आसा, तांकां अधिकार ना मंत्रिपदाचो निर्णय घेवपाचो. ताणें घेतिल्ले निर्णय कायदेशीर आसात काय हांव रिकॉर्ड परती लायता खूब फाटी की आमी तांचे दोश दाखयतात, तांणी ते चिकान करतात ती दाखयतात, ते नाटकां करतात ती दाखयतात. पूण तांकां थंय व्हरून बसयल्यात कोणें आमीच न्हय. तशें जाल्यार निमणी जबाबदारी आमचेरूच येतली. थंय कोण वचून बसता हें आमीच ठरयता. पूण निमणी जबाबदारी जर आमची, आमी शाणे जावची पडटली, आमी जागृत जावचे पडटले. आनी ही जागृती येतली जाल्यार फेलिक्स बाब कार्दोजा सारके पत्रकार जाय पडटले. 100तले 100 लोक सट करून असो विचार करूंक पावना. तांचो दोश ना. शिक्षण उणें आसता कांय कडेन शिक्षणच नासता. अशे वेळार पत्रकारिते सारकें माध्यम, सामाजीक व्यासपीठ, राजकीय व्यासपीठ हे हांचो उपयोग करून आमी ही लोकजागृती केले बगर गोंयचें बरें जावं पावचें ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. गोंयभर चवथीचे वारें व्हांवक लागला. माटोळीचे सामान आनी खाणां आनी आरास करपाच्या सामानान बाजार भरल्यात. श्री गणेशाक येवकार दिवपाक शारां सज्ज जाल्यात जाल्यार गांवांतलीं रिती घरां लेगीत एक एक करून भरपाक लागल्यात. शारांनी रावपी गोंयकार आपापल्या आज्या पणज्यांची गांवचे वाटेक लागला. बंद आशिल्लीं घरां लेगीत उगडपाक लागल्यात. शारांनी माटोळीचे बाजार तर भरल्यात,
पूण मडगांवांतूय नेतुर्लेच्या लोकांचो माटोळेचो बाजार लोहिया मैदानाचेर भरला. पळयात ही खिणचित्रां. आमचे मुखेल पाहुणे हांगा पाविल्ले आसा. डॉक्टर सुशीला मेंडीस तांच्या हातान आतां उद्घाटन जाल्लें आसा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे सगळ्यांचें स्वागत करता. आपलो जायतो आदारूय दिलो आनी दरेक वर्गाच्या भुरग्यांक आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.